जिवीत तुका भेटोवन दिता बापा पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना बापा पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना बापा पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना बापा पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां इदालिना काब्राल हेच्या आत्म्याक दुसऱ्या वर्साचो उगडास करता. तशेंच जॉन डिकोस्ता हाच्या आत्म्याक तांकां सासणाचें जिवीत पुनव जिवंतपण आमी मागुया. तशें हाच्या दिसाक मागुया आपल्याचे वेडिंग एनिवर्सरी मनयता लॉरेन्स आनी नादिया फेर्नांडीस, जेजुइनो आनी सेलिनास सिल्वेरा. तशेंच जल्माचे दीस संभ्रमता आल्फ्रेडो आनी फ्रँकी फेर्नांडीस. हे आमच्या भावा भयणां पासत आमी देवाक दिन वाचुया आनी तांचे पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचे पासत मरून पुनव जिवंत जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान येतल्या आडकोळींक आगोळायेंक प्रश्नाक आमी फुडो करूंक जेजूक चिटकून रावूंक ताच्या मोगान वाडूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. आनी साबार बावटी देवाची आज्ञा आमच्या जिवितान आमी सांबाळूंक ना म्हूण वळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणया, हांव पातकी सोद करिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्यांक उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत बागयो सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी पातकी आसल्या ती तुजे कुरपेन प्रमाणीक जाता आनी दोळडेरी आसल्या ती भागी जाता. तुज्या कोन्याचो आनी देण्याचो फळ दयेन पळय आनी बाबाटा वरवीं प्रमाणीक केल्ले आमकां तुज्या मोगान तीर रावूंक आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप.
मोठी उजत जाल्या उपरांत उबो रावन पेदरून ताका म्हटलें, भाव भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतली शुभ वर्तमानान आयकूंक आनी भावार्थ वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी थावन देवान म्हाका विचून काडलो म्हूण तुमी जाणात आनी काळजान ओळखता त्या देवान आमकां दिलोलो तसोच ताकाय पवित्र आत्मो दिवन तुमी आपणाक मानता म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं ताचें काळजान नितळ करूंक आमचें आनी ताच्या मदें कसलीच ओंतोर ताणें करूंक ना. म्हणटच आमच्या न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावना तसलें जूं शिसां माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोमया जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां थारोवण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवा विदेशी मोदें केलेले सगळे खुणाची आनी विस्मिताची खबर सांगताले. ती आख्खी सभेन आयकली. ताचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हटलें, भावा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवान भेटयलोली विदेशी मोदली एक पोरजा सुरवातेक थावन विचून काडून देवाची खुशी जाली म्हूण शिमावान तुमकां आतांच सांगलां. आनी ह्या प्रवाद्याचें उतरां प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलो आनी दाविदाचो मोडून पडलोलो तोंबू नव्यान तांकतलो आनी हांव गोराण्यांतलो उबो रावतलो आनी नव्यान हाडलोलो तेन्ना सगळीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवांक भेटयलोली आसा ती सोर राष्ट्रां जाणें जायत्या काळा थान हें कोळीत केलें. तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येता त्या विदेशाचें जिवीत तुमी आगोड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवा भेटयलोलो बोश्टयलोलो वस्तू खावच्यो न्हय. पोचोडपण पयस करचें आनी गोमटी पिडून मारलेल्या मनशातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची. कारण सगल्या शारांनी मोइसेसाचे समृद्धी परगट करपी आदल्या काळांत आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी. सगल्या पोरसांक कोडयात देवाची कोत्तीत विस्मिता. म्हणुया, सगल्या पोरसांक कोडयात देवाची कोत्तीत विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वखाणात, शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोर गितां गायात. जबाब, सगल्या पोरसांक कोडयात देवाची कोत्तीत विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात, वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात थारोन ताचें. जबाब, सगल्या पोरसांक कोडयात देवाची कोत्तीत विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजयात, सगल्या पोरसांक कोडयात ताची कोत्तीत विस्मिता. जबाब, सगल्या पोरसांक कोडयात ताची कोत्तीत विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केल्या संवसाराक नितीची ताची राजवटी. जबाब, सगल्या पोरसांक कोडयात देवाची कोत्तीत विस्मिता. उबी रावया.
जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताडो आयकतात आनी हांव तांकां ओळखतात आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआ परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्यो बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशळकाय तुमचे सवे आशे खातीर आनी तुमची कुशळकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्यानो काल तावन आमी जेजू हांव खरी दाखवेळ हो डिस्कोर्स सांगता, हो शर्मा सांगता, हो हाचें आमकां उदाहरण दिता, ताचें एक्सप्लेनेशन दिता. ह्या वाचपान आमी भितर सरल्या जुवाच्या शुभ वर्तमानान. आनी हो डिस्कोर्स आय एम द ट्रू वायन. तातूंत आयची जावन आसा हे मोगाची आज्ञा आमकां ती जेजू दिता, ती ताचो फॉलोअप, ताच्यातल्यान आमी येता आनी ताचो मोग आमी वळखून घेवंक आमकां ही दाखवेळीची खबर सांगता. जो कोण दाखवेळीक चिटकून रावता ताच्या जिवितान जायतीं फळां उत्पन्न जातात, बरीं फळां उत्पन्न जातात. ती रसरशीत उत्ता, खांदे आसात ते रसरशीत उत्तात, जिवाळ उत्तात, तांकां जिवीत आसा आनी ह्या जिवितांतल्यान तांच्या जिवितांतल्यान बरेंपण ती दितात. बरेंपण जावन आसा जीं फळां जीं दितात तीं फळां. पूण जो खांदो कातुता तो ताका कांयच जीव आसना, तो रसरशीत आसना, तो सुकून भावता आनी मरता. पूण थोड्या कांद्यांक बेडूंक पडटा, मुणगे त्रास दिवंक पडटात, तांकां त्रास जातात, दूख लागता. तरी आसतना तांच्या जिवितान त्या उपरांत जायतीं फळां दिवंक ती पावतात. जेजूचो मोग आमी अनुभवतले जाल्यार अशेंच चिटकून रावूंक जाय. जेजूची आज्ञा आमच्या जिवितान आमी सांबाळटलीं जाल्यार आमी ताच्या मोगान पडूंक जाय, ताच्या मोगान रावूंक जाय. आनी तेन्नाच की ताच्या मोगान आमी रावता, मोगान पडटा, तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान मोगाची फळां दिवंक शकतल्या. म्हणगे ही जेजू सांगता ती आज्ञा आमच्या जिवितान आमी सफळ करूंक पावतल्या, वेव्हारान घालूंक पावतल्या, दुसऱ्यांचो मोग आमी करूंक पावतल्या. कित्याक चिटकून रावता तातूंत फळां जातात. जो मोगान रावता तातूंतल्यान फळां मेवतलीं. घडी आगोळा येतल्यो, प्रस्न येतले, तोंटो उपरासतलो, वयर सकला जातलें. तरी आसतना हातूंतल्यान पासून आमी देवाच्या मोगान जेलीं, जेजूच्या मोगान रावलीं जाल्यार आमकां आमच्या जिवितांतल्यान साबार फळां दिवंक पावतल्या. म्हणटूच ही आज्ञा आमी आमच्या जिवितांत सांबाळटे तेन्ना ही दाख वेळ आसा जेजून चिटकून रावपाची हो एग्जाम्पल आसा, तें उदाहरण आसा, तें आमच्या जिवितान आमी दवरुया आनी हे भाशेन मोगान जेजूक चिटकून रावून हो मोग आमी अनुभवता तो दुसऱ्यांक दिवंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया.
भेटोवणी वेळार आमी गायन गावया याज्ञीक उणो समोर पिता C18 पेज 36 C18 पेज 36 म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. येसूमचें तोतलें बलिदान आपल्या मोनाकनीक मोहिमे आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा, ह्या बलिदानान आमची घालती देणी आमी तुका भोगतीन भेटयता आनी जेजूची अमोळीत कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या पवित्र देण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच ओगोणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचें सोवें आसूं. तुमचें सोवें आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाबार्था सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय वर्षां आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळे आमी तुका वखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी कोची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली, सासणाच्या जिविताक जल्मलोली, उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबाटाक उगडलीं दारां सर्गीची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संवसाराच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सरींचे सो दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Darbaraco सर्वेस्वर तूं. Darbaraco सर्वेस्वर तूं. Sorg ani संसार भला तुझ्या वैभवा. Sorg ani संसार भला तुझ्या वैभवा. Ussorgi tuka zoizo. सर्वेस्पराची नावी eta takazo. सर्वेस्पराची नावी eta takazo. Ussorgi tuka zoizo. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरोन ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोर्राचें रोगोल, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गूड परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनोजिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोजिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रोगो शेवताले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनोजिवंतपणाचो बोरबोस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतांतवांची तांच्या कुटुंबाची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मारी देवाचे माय बागेवन सुसे तिच्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन कोताम आनी सर काळीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाची मोगाची आज्ञा आमच्या जिवितांत सांबाळूंक आमी जेजूकूच चिटकून रावूंक आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं. चे राय सामकां येवं. तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मुख्यतांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळ्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सबसकाय भलायकी पेकोवणी आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाट्यान बोरभाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आग्रांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी.
हो तो जिवो जेजू आमचो सरवंडार पुनो जिवन जालो जेजू आमच्या जिवितां भितर सोदता आपल्याचो मोग आमकां फावो करता सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी सोम्या तो म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पुढचे काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कुमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया भाव भयणी आमी सगलीं D/5/49 D6 पेज 49 उभी राहूया
प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, सगळ्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें. आमच्या आदल्या पातकी चालीक पाठ करूं. तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्विस्व तुमचे सोबी आसूं. तुमची सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. जिवितातूं उजवाडातूं K4 पेज 141. K4 पेज 141. जीवितातू